इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. 24 बोर अशें म्हणटा, तुमी जू मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात, भुकेल्यांक खावंक दिशात, खोंतवलेल्यांक बुजवून दिसात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दनपारच्या उजवाडा सारको परसळटलो. 24 बोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुमचो ओत्मो दादोशी खुट्टलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो. आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकी जातल्यात, कदींच सुकून वचना तसले जोरी सारकी. आदी गोठान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात, आदल्या बुन्यादीचेर नवी घरां उबी करतल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलेलो सोनवार तुमी मांडयना जाशात आनी त्या दिसाक वावर करिना जाशात. सोनवाराक तुमी संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराक भेटयलेलो दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वायटेक लागना जाशात, तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सवें तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देसाच्या दोंगरार वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापा जाकोबाचे दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजे मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय, कितलो हांव दोलटिरो, विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजे सायबा पातयेवन रावता. जीव राख म्हजो, म्हाका निवार. सबाब, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजे बकोर ना देव म्हाका, म्हजी तूं कर दया सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता. काळजाक म्हज्या संतोश सुंदी. ओत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून गायलता सायबा. सबाब, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माय मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनंतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. सबाब, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. पातक्यांचे मरण म्हाका नाका. आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलेलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पर. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसूलदाराक मांडवीर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी 2 वसूलदारांची आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड खेत आसली. तेन्ना फारिझेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्रांनी गुणगुणून ताचे सिसांक म्हणलें, 2 वसूलदार आनी वायटोवेन बरोबर तूं कित्याक खाता पियेतात? प्रतिपाळ करून जेजून तांकां म्हणलें,
बरी आसलेल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. हांव सुगुणी मनशाक आपोवंक न्हय, बोगोर पातक्यांक ताणें आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल, ताणी आपले जिवीत बदलचे खातीर असल्यांक हांव आपोवंक आयलां. नियाळ आकादार. एक पाद्री एके इगोर्जेन देवा आदारान आपली गवणीक भेट करूंक वेता. समाजांत नांव ओगडायलोल्यांगेर, वायटांत सांपडलोल्यांगेर आनी भायरायलोल्यांगेर तो भेट करूंक चुकयना. वायट कोतोले मदें तो अंतोर करिनासतना तांकां तो मानान लेखता देखून थोड्या प्रमाणीक मनशांक तें सोसूंक जायना. असल्या त्याच्या स्वभावाक लागून ती ताचेर गुणगुणटात. पाद्री आपल्या गवणीक वावराचो हेतू आनी कार्य लोकांक समजायता. सगल्यांक सेवा दिवंक जेजू सारको यादनीक जावंक म्हाका पाठयला. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां लेवी नांवाच्या 2 वसूलदाराची खबर मेळटा. जेजू आपले मिसांव पाळूंक त्या लेवीक आपलो पाटलाव करूंक आपयता. लेवी ताचें हें आमंत्रण रोखडेंच मानून घेता. वायट जिवीत बदलपाची खोत निचेव घेता आनी जेजूक आपल्या काळजांत आनी घरांत वोट जागो दिता. जेवण करता. कसलोच भेदभाव करिनासतना जेजू तांगेर जेवणाक वेता. फारिसेव आनी धर्मशास्त्री ताचेर गुणगुणटात, पूण जेजू जबाब दिता, हांव पातक्यांक आपोवंक आयलां. चलत्या जिवितांत जियेतना जावं आमचे कुटुंबांत, समुदायांत, पवित्र सोबेंत आनी समाजांत कसलोच वेगळोचार नासतना आमचो गवणीक वावर उमेदीन आनी नितीन जावंक गरजेचो. ह्या वावराचो फळ दुसऱ्यांच्या बदलणेंत आनी नवसोडणेंत दिसून येवंक जाय. तेन्ना आमच्या जिवीत पवित्र जातलें. मागणें. वायट कोतल्यांक आमच्या फर्मानांचे कैदी करिना जावंक आनी तांचे जिवीत बदलूंक आदार दिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.